नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज छत्तीसगडात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराक केली सुरवात। छत्तीसगडचे आदले मुखेलमंत्री रमण सिंह हांणी प्रदेशाच्या उदरगती खातीर उखल्ल्यात खूबशीं पावलां। घरमंत्री अमित शाह ट्रायल कोर्टान हत्याकांड बलात्कार अपहरण प्रकरणात दोषी ठरयल्ल्या सुरेंद्र कोहली आणि मोनिंदर सिंह पंढेर माफ करात मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कारापूर साखळे हांगा भूमिगत वीज वाहिनी घालपाच्या कामाचो केलो शुभारंभ। 2024 वर्सा पणजे शार जातले सौर उर्जेचेर चलपी शार। दक्षिण गोंयांतल्या कृषी विज्ञान केंद्रान चिंचणीच्या सरकाराच्या कृषी फार्माचेर मनयलो संवसारीक खाद्य दीस। ह्या कार्यावळीत कृषी मंत्री रवी नायक हांणी मेगो जीन बँकेचे आणि फोडेर कॅफेटेरियाचे केले उक्तावण। आणि संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत ऑस्ट्रेलिया मुखार 210 धांवड्यांचे आव्हान। आणि आता खबरो विस्तारान। वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाले उपरांत 5 राज्यांनी वेंचणुकेच्या प्रचाराक आता नेट आयला। आयज घरमंत्री अमित शाह हांणी छत्तीसगडात राजनांद गांवांत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार उलयतना घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की छत्तीसगडाची स्थापना आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी केल्ली। छत्तीसगडाचे आदले मुखेलमंत्री रमण सिंह हांणी छत्तीसगडाचे उदरगती खातीर खूबशीं पावलां उखल्ल्यात अशें तांणी सांगलें। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। राजस्थान ही सुटके झुजाऱ्यांची भूंय तेच परी ती गरिबांक वाटयतल्याची भूंय। महात्मा गांधी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी गरिबांक हक्क मेळोवन दिवपाचो वावर केला अशें राजस्थानांत उलयतना काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी सांगलें। कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है यहाँ पर ये वीरों के लिए, ये वीरों की भूमि है और देश के आजादी के लिए लड़ने वालों की भूमि है और गरीबों को बचाने वाली ये राजस्थान भूमि है। पहले तो सिर्फ राजे महाराजों के हाथ में था, जमीन उनके पास, पैसा उनके पास, सब कुछ उनके पास था। लेकिन जब
महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आजाद कराया तो भू सुधारना कानून आया, गरीबों के लिए कल्याण के बहुत से योजनाएं आई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें गरीबों को बचाने के लिए, उनके हकूक दिलाने के लिए उन्होंने खूब लढा। अलाहाबाद उच्च न्यायालयात निठारी कांडाच्या बहुचर्चित 2005-2006च्या नोएडा हत्याकांडा संबंधात 12 केशींनी मुखेल आरोपी सुरिंदर कोहली हाका मुक्त केले। सगळ्या 12 केशींनी ट्रायल कोर्टान सुरिंदर कोहलीक फाशीची ख्यास्त फरमायल्ली। दुसरो एक आरोपी मनिंदर सिंग पंढेराक लेगीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयान 2 केशींतल्यान मुक्त केला। ताकाय ट्रायल कोर्टान फाशीची ख्यास्त फरमायल्ली। न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायाधीश सय्यद अफ्ताब हुसैन रिझवी हांच्या खंडपीठान हो आदेश दिला। हत्याकांड, बलात्कार आणि अपहरणाच्या संबंधात ट्रायल कोर्टान सुरिंदर कोहली आणि मोनिंदर सिंह पंढेर ह्या दोगांकय फाशीची ख्यास्त फरमायल्ली, पूण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नाशिल्ल्या कारणान अलाहाबाद हायकोर्टान दोन्ही आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द केल्या। मिझोरामच्या आयझोलात काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांणी प्रचार सभेक संबोधित केले। छत्तीसगडात शेतकामत्यांक सगळ्यांत चड पैसे मेळटात आणि हे पैसे छत्तीसगडातल्या येणावळींतल्यानच मेळटात। हाका लागून आता गांव बदलपाक लागला अशें आयझोलातल्या सभेत उलयतना राहुल गांधी हांणी सांगलें। Money that has been given to the farmers for paddy has transformed the economy of Chhattisgarh. Money has gone to the village level and transformed villages. At the same time, the Chhattisgarh government has identified local products in each district, businesses, small businesses, and ensures that small businesses succeed. And Chhattisgarh, a predominantly rural state, has opened a web of English schools across the state. So 377 English schools provide the best quality education to the poorest students in Chhattisgarh. So while we are developing states, protecting farmers, protecting laborers, protecting small businesses, the BJP is busy attacking them. लष्कराच्या कमांडर्सांची परिषद आयज सावन दिल्लीत सुरू जाली। भारतीय लष्करा खातीर महत्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगान संकल्पनात्मक पातळीचेर भासाभास करपा खातीर ही परिषद आयोजीत केल्या। 5 दीस चलपी ह्या परिषदेत आर्मी कमांडर्स आणि हेर वडील पदाधिकारी पहिल्या दिसा आभासी माध्यमांतल्यान आनी उपरांत भासाभाशेच्या वेळार प्रत्यक्ष मेळटले। ह्या वेळार वर्तमान तशेंच चालू सुरक्षतेविशीं परिस्थितीचेर खोलायेन भासाभास करतले। खेरीज भारताच्या सज्जतेचो नियाळ लेगीत ते घेतले। रक्षा मुखेली अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थळ सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना मुखेली VR चौधरी परिषदेक संबोधित करतले। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बुधवारा 18 ऑक्टोबराक ह्या परिषदेत वाटो घेतले। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांणी सांगले की आतंकवादी संघटना हमास हे सगळे फिलिस्तानियांचे प्रतिनिधित्व करतात, माफ करात, प्रतिनिधित्व करिनात। तांणी सांगले की हमासाक पुराय ना नपयत करूंक जाय जाल्यार गाझा पट्टीचेर इस्रायलान कब्जो केलो जाल्यार ती एक व्हडली चूक जातली। इस्रायलच्या झुजांच्या नेमानुसार जर काम करता अशी आस्त आसा। पोप फ्रांसीस सयत हेर मुखेल फुडाऱ्यांनी इस्रायलाक मानवी गलियारो उगडो करपाक सांगला। तांणी सांगलें की मानवी अधिकाऱ्यांचो सन्मान जावंक जाय। आतां मेरेन 10 लाख लोकांक गाझा पट्टींतल्यान स्थलांतरीत केल्यात। इतले मजगतीं संयुक्त राष्ट्रान शिटकावणी दिल्या की गाझाच्या हॉस्पिटलांनी फक्त 24 वरां पावपा इतलो तेलाचो सांठो उपलब्ध आसा। बॅकअप जनरेटर बंद जालो जाल्यार हजारांनी लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण जातलो। The IDF has conducted hundreds of strikes against Hamas operatives, the leadership, its institutions, and its terrorist infrastructure. We have targeted and killed several of their leaders, including terrorists that actually participated in the butchering of babies in their bedrooms, and we continue to act in order to destroy and demolish Hamas's capabilities, governing and military. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसाच विसव।
डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय माटी माझे पंजणिया हीरा जे मदम के स्वप्न जय करो हे जगत शोभा प्रेमनी वीरन पाथन चिठ्ठी याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोये हीरे वांग चमक दे हिंडाडिन मण्णिल विളയിക്കൂ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹകാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిర చమకే స్మృతి ఈ రాజనీతి इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। ह्या लहानशा विसवापर्यंत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज कारापूर साखळेत भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाचो कामाचो शुभारंभ केलो। ह्या कार्यावळींत वीज मंत्री सुनील ढवळीकर, थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की आमकां रिन्युएबल एनर्जीची सगळ्यांत चड गरज आसा। पणजे शार प्रदूषण मुक्त करपा खातीर सोलर सिटी करपाचो यत्न चल्ला। हें काम 15 ऑगस्ट 2024 मेरेन पुराय जातलें। सोलार लायट घेवपाची लायट आता कोळशा पासून आमकां नाका कित्याक कोळशाक विरोध करता बाकीच्या सगळ्या झाडां मारून ऑफकोर्स आसा आमकां रिन्युएबल एनर्जी हेका वचूंक जाय जेका आमी म्हणटा की एडवान्स टेक्नॉलॉजी वापरून आमी रिन्युएबल एनर्जीचो वापर करपाक जाय। रिन्युएबल एनर्जीच्या बाबतीत विंड एनर्जी वाऱ्या पासून लायट तयार जावपाक जाय, सनलायट म्हणजे सुर्या पासून लायट तयार जावपाक जाय, कचऱ्या पासून लायट तयार जावपाक जाय, हायड्रो पावर जावपाक जाय, उदका पासून लायट तयार जावपाक जाय। पण आमच्या हातान कितें आसा, आमी सोलार एनर्जी जी आसा ही सोलार एनर्जी आमी आमच्या गावात जनरेट करपाक शकता। म्हणजे आमच्या गावान जर फाल्यां सकाळी आमकां म्हटलें आमी एक बाबा 30 मेगावॅट जाय तर आमी जर ठरयलें म्हाज्या घरात हांव सोलार घेतलो आनी सोलार जर लायट तुमी तुमच्या घरान घेतली, हांव परत सांगता तुमकां 6 वर्सांनी तुमी जे पयशे इन्वेस्ट करता ते 6 वर्सां भितर तुमचे पयशे तुमकां परत मेळटा आणि 6 वर्सां उपरांत तुमकां बिल झिरो येता। ह्या वेळार वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांचें उलोवप जालें। आमकां रस्ते फोडचे पडटा, तुमकां त्रास जाता आनी त्या खातीर एनजीओ एकठांय येता, आमचे ओपोनंट येता, ओपोनंटान सकारात्मक आमकां कितें तरी सांगचें, नकारात्मक गोश्टी सांगच्यो न्हय। आणि हे करपा खातीर तुमी जागृत रावपाक जाय, कारण आज जर तुमचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जाता तर बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्नमेंट हें लक्षांत दवरा। आणि त्या खातीर जे कितें आमकां हेल्प जाय म्हणजे आमचे इंजिनियरांक आमकां जी आमचे इंजिनियरांक हेल्प जाय, कोणाक खूब जाणां दिसता की ना आपल्या ह्या हेतूंतल्यान लायन घातले जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जावन तुमकां प्रॉब्लेम जावचो ना। आनी वयल्यान जेन्ना लायनी वता तेन्ना कोणाकूय जर ग्राउंड+1 बिल्डींग बांदता जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम जाता। आनी अश्यो ST लायन खूब कडेन आसा, प्रत्येक मतदारसंघात आसा आनी ताचो फायदो प्रत्येक मतदारसंघात जातलो ह्या बद्दल दुबाव ना, हें लक्षांत दवरा। आनी त्या खातीर जनरल पब्लिकान सबंद आमचे जो इंजिनियरींग स्टाफ आसा ताका कॉपरेट करचें आनी सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान तुमच्यो ज्यो सूचना आसा त्यो तांकां करचे अशी नम्र विनंती करता। केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी विद्यार्थ्यांक आयज एका खासा कार्यावळीत संबोधीत केलें।
ह्या वेळार तांणी 120 कोटी रुपयांच्या 12 भलायकी मुळावी सुविधांचे लोकार्पण केले आनी बुनियादी फातर लेगीत बसयलो। ह्या वेळार उलयतना मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें की भलायकी ही देशाची मुळावी गरज जावन आसा। जनतेची भलायकी जर बरी आसत जाल्यार राष्ट्र समृद्ध जाता। 2047 मेरेन भारताच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जाता तेन्ना 2047 मेरेन देश विकसीत करपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चल्ल्यात अशें मांडवीय हांणी सांगलें। हेल्थ होनी चाहिए। नागरिक स्वस्थ होता है तो सोसाइटी समाज स्वस्थ होता है। स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। मोदी जी ने अमृत काल के समय में 2022 की 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए हमें लक्ष्य दिया है कि 2047 यानी कि देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, उस वक्त भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीन आयज गोंयच्या अस्तंत घाटांतल्या पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराची पळोवणी केली। ही समिती गोंयच्या 99 गांवांतल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनाची पळोवणी करता आनी भागधारकां कडेन उलोवणी करून तांची मतां जाणून घेवन अंतीम निर्णय ते घेतले। इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसचे अधिकारी संजय कुमार हांणी सांगलें की तांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतल्या आनी तांचे कडेन भासाभास करून ते फुडलीं पावलां उखलतले। We are considering all the aspects of biodiversity, all the aspects of climate change, all the aspects of local livelihoods. Okay. And all these aspects, this is a complex thing, and we will, after considering everything, we will recommend. There is already a draft notification which has been issued by Government of India after a lot of examination by Dr. Kasturi Rangan, Dr. Bhagwat Gadgil, and we have to see what the state government has said. We will examine that now. दक्षिण गोंयांतल्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या चिंचणीच्या सरकाराच्या कृषी फार्माचेर संवसारीक खाद्य दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीत कृषी मंत्री रवी नायक हांणी मॅगो जीन बँकेचे आनी फोडर कॅफेटेरियाचे उक्तावण केलें। ह्या कार्यावळीत वेळ्ळीचे आमदार क्रुज सिल्वा, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, जिल्हा परिषद वांगडी जुलियो फेर्नांडीस, चिंचणीचे सरपंच वेलेंटिनो बार्रेटो, कृषी संचालक नेविल आल्फान्सो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीक कृषी वर्ग जांणी पुराय केल्ले तांचो प्रमाणपत्रां दिवन सन्मानीत जालो। ह्या वेळार उलयतना कृषी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें की गोंयांत चडश्यो भाज्यो आनी फळां भायल्या राज्यांतल्यान येतात। गोंयांत शेतीचे तशेंच फळांचें उत्पादन वाडोवपा खातीर यत्न करूंक जाय अशें मंत्री नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें। आमकां आमी वेळार 25 वेळार त्या वेळार आमकां तांदूळ मेळनाशिल्ले। आमकां तांदूळ जपानाचे येतात, पाकिस्तानाचे तशे आमचे गोंयांत येतात आनी ते वेळार तांदूळ आमकां कारण एक वटेन इंडिया आनी एक वटेन आमचे गोंय आनी तेंचे लागून आमचे हाडपाक मेळनाशिल्ले। आनी ते वेळार सुद्दां लोकांनी शेतां करून जी आयज दिसता ती आमी सांबाळून घेवपाक जाय। कित्याक फुडें जे आयज आमी अन्नाचो फूड जेवणाचो दीस आमकां जेवण मेळपाक जाय। केन्ना तरी मिसा बसूंक जाय आसतलें, मातशें सांगपाक आसतलें मीठ आमकां जेवण, अन्न जगपाक जाय, उदक जगपाक जाय। म्हणून आमी हें केलें सगळे तरेन आनी गोंयकार सगळ्यांक केलें आनी आमी जास्तीत जास्त आमचे जमनी ज्यो आसा सामान दवरपाक जाय। कित्याक नाजाल्यार आमचे जर हांगसर दिल्ली जालें आमकां खंय तरी वयचें पडटलें। म्हणून आमी सामान दवरुया की आमच्यो जमनी कितले त्रास सामान दवरुया। आनी त्या खबरापत्रान घेवया एक ल्हानसोच विसव। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत।
Nous sommes là. نحن هنود India. माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. We are India. A rare and beautiful relationship. Bonding and long-lasting commitment. Unconditional love. Glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever. Every Sunday, 7 p.m. only on DD National. संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे नम ताई नाटे कुरुपुडन कापद उंदन कड़मय माटी मछे पंजड़िया हीरा जे मदम के सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोये हिरवांग चमकदे हिन्नाडिन मण्णिल विളയിക്കോ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹകാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిర కన్నోకి స్మృతి ఈ రాజనీతి या लहानशा विसावापर्यंत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्र सरकारान प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण 2015 वर्सा सुरू केल्ली. ह्या येवजणेत अंतर्गत मध्यम उद्योजकांक 10 लाख रुपया मेरेन सरकार रीण दिता. हाचो लाव खुबशा व्यावसायिकांक जाला. दिवचलच्या विद्या नाटेकार आनी शुभांगी चणेकार ह्या लाभार्थ्यांनी ह्या येवजणे संबंधान आपली मतां उक्तायली. हांव एक दुधाचो धंदो करता. मुद्रा लोन घेतले मोदीचे एक 50,000 घेतले पण ते शुवटी बी कोण लागूंक ना. बँकेन गेले 2 दिसा भितर लोन म्हजे पास जाले. थोडे थोडे हप्त्याने फेड केले हांवें 3 वर्सांनी. आनी आतां म्हाजो ल्हानसो धंदो आहा. सकाळी थोडेशें दूध घालता सांजचें दूध घालता हें करता. बरें पडटा धंदेवाल्यांक ते मुद्रा लोन. तुमी घेवपाचे अशें म्हणटा हांव. ते मुद्रा लोन जे आसा न्ही ते धाकटेशे बिजनेस करपाक बरें पडटा. कित्याक मेळटा न्ही ते हरशी बँक दिना न्ही आमकां लोन. तेका लागून मुद्रा लोन बरें पडटा. म्हाजो धंदो एक कोल्ड ड्रिंक आहा. म्हाजे कडेन कांय नाशिल्ले फायनान्शियल प्रॉब्लेम. तेन्ना हांवें मुद्रा लोनाचें आयकलेलें. तेन्ना हांव मोदीचे धन्यवाद करता की तेणें एक अशी स्कीम तयार केली की जेतून गव्हर्मेंट शुअरिटी लागना. विदाउट शुअरिटी 50,000 ते दोळे धापून दिता. आनी ती स्कीम इतकी बरी की तुजे कडेन कांय नासतना तूं स्वताच्या पांयार उबो रावन धंदो करूं शकता. हांवें 2दा काडला मुद्रा लोन. एकदा काडले ते म्हाजे कंप्लीट जाले. ते म्हाका बरें पडले. पूण सेकंड टायम हांवें काडले ते म्हाका बरें पडले आनी म्हाजें अशेंच चालू जाता. आनी जर तेंच्यांनी जर म्हाका आनीक एक अशें म्हणजे वाडोवन दितले जर 1 लाखांक बी जाल्यार ते आनीक लोकांक बरें पडटलें. तितूंतले धाकटी कोण धंदे करता तांकां ते सामकें बरें पडटलें. इतकें की तांकां विदाउट शुअरिटी कोणा कडेन वयचें पडचें ना. आनी ते अशें धंदो बरो जातलो की ती कितें तरी डेवलप करून बायलां अशी जाका कोणाचो आधार नासता ती बरो धंदो करतली आनी तेंचो धंदो बी बरो चलता. त्या खातीर हांव हे मोदीक इतके आभार मानता की तेणें ही स्कीम केल्या की तेंच्यांनी आनीक फुडें बरें कितें करचें. केंद्र सरकारान ल्हान वेवसायिकां खातीर प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजण चळणुकेंत हाडल्या. ह्या निधीचो मुखेल हेत रस्त्याचेर बसून वेवसाय करपी लोकांक अर्थीक मजत करप हो आसा. ह्या येवजणेचो गोंयच्या खुबशा वेवसायिकांनी लाव घेतला. ह्या येवजणे अंतर्गत ल्हान वेवसायिकांक 50,000 रुपया रीण मेळटा. दिवचलचे संजय सामंत आनी अहमद बांगी ह्या लाभार्थ्यांनी ह्या येवजणे संबंधान आपली मतां उक्तायली. मार्केटान बसता तेन्ना PM मोदीन पळय स्वनिधी पळय ही केल्या ती म्हाका बिचोली मुन्सिपालिटीसून
तेंच्या स्टाफान कॉपरेटिव्स म्हाका मेळिल्ली आसा. पयलीं 10 मेळ्ळे, मागीर 20 मेळ्ळे, सगळे भरून आतां म्हाका 50 मेळ्ळा. त्या कारणान म्हाजो धंदो आतां बरो वाडत गेला आनी वयल्यान म्हाका बरो बेनिफीट जाता. तेन्ना हांव PM मोदीचे हे स्टार्ट केल्या बद्दल खूब आभारी आसा. आमी बिचोले मार्केटीन हांगसर भायर बिजनेस करता. बारीक कर्टनाचें म्हाजें दुकान आहा. आमचे ते गव्हर्मेंट स्कीम एक येयल्ली जे आमकां मेळ्ळे. पयलीं गव्हर्मेंटान आमकां 10,000 दिल्ले, तेंच्यानी आमी ते घेतलेले बँके थ्रू. आनी बँक थ्रू घेतलेले आमकां एक बिजनेस कोविडा टायमार आमकां लुकसाण जातलो, धंदो नासलो, आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो. त्या टायमार गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प केल्ली त्या टायमार बिजनेसा खातीर. तेन्ना ते 10,000 आमकां मातशी हेल्प जाल्ली. तेज्या उपरांत परत आमकां तेंच्यांनी ते काबार जाले तो इंट्रस्ट फेटल्या उपरांत लोन एमावंट फेटल्या उपरांत आमकां 20,000 रुपया तेंच्यांनी आमकां परत दिले. ते हांवें परत घेतलेले. त्या पयकी आमकां धंद्याक मातशें एकदम बरें हेल्प जाल्ली, बरी पडलेले. त्या पयकी पळोवंक गेल्यार गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प केला. आणि आता वचुया खेळा मळार. आयज लखनौत संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत ऑस्ट्रेलिया आनी श्रीलंका हांचे मजगती एका दिसाचो 50 षटकांचो खेळ सुरू आसा. श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. श्रीलंकेन पुराय 50 षटकांत सगळे गडे वगडावन 209 धांवड्यो केल्यो आणि आता ऑस्ट्रेलियाच्या मुखार 210 धांवड्यांचें आव्हान आसा. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना ऑस्ट्रेलियान एकय गडो वगडानासतना 5 धांवड्यो सुरू केल्यात. काल जाल्ल्या खेळांत अफगाणिस्तानान फाटल्या वर्साचे जैतिवंत इंग्लंडाचेर जैत मेळयला. जैता खातीर जाय आशिल्ल्यो 285 धांवड्यांची मोख इंग्लंड साध्य करपाक शकलो ना. 250 धांवड्यांचेर तांचो डाव सोंपलो आनी अफगाणिस्तानाक 69 धांवड्यांनी जैत मेळ्ळें. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें आसा. आनी ते खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज छत्तीसगडात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार फेरीक सुरवात केली. छत्तीसगडाचे आदले मुखेलमंत्री रमण सिंह हांणी प्रदेशाच्या उदरगती खातीर उखल्ल्यात खूब शिपावला. घरमंत्री अमित शाह. ट्रायल कोर्टान हत्याकांड, बलात्कार आनी अपहरण प्रकरणात दोशी थारिल्ल्या सुरिंदर कोहली आनी मोनिंदर सिंह पंढेर हांची दोगांची फाशीची ख्यास्त केली रद्द. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कारापूर साखळे हांगा भूमिगत वीज वाहिनी घालपाच्या कामाचो केलो शुभारंभ. 2024 वर्सा मेरेन पणजी शार जातलें सौर उर्जेचेर चलपी शार. दक्षिण गोंयांतल्या कृषी विज्ञान केंद्रान चिंचणीच्या सरकाराच्या कृषी फार्माचेर मनयलो संवसारीक खाद्य दीस. ह्या कार्यावळीत कृषी मंत्री रवी नायक हांणी मॅगो जीन बँकेचे आनी फॉडर कॅफेटेरियाचे केलें उक्तावण. आनी संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज श्रीलंकेन ऑस्ट्रेलिया मुखार दवरला 210 धांवड्यांचे माफक आव्हान. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.